शिरंतरांतल्यान व्हांवता. सादर करपी संस्था आकार पैंगीण. बरोवपी रमेश बाबोय कोमरपंत. दिग्दर्शक अविनाश च्यारी. शिरंतरांतल्यान व्हांवता. शिरंतरांतल्यान व्हांवता व्हांवता, शिरंतरांतल्यान व्हांवता व्हांवता, गोंयच्या मातयेचें गायन, गोंयच्या मातयेचें गायन. आज अचकीच मीटिंग अशी आपयली सीएमान. कसली तरी महत्वाची गजाल आसतली. आमचे सरकार बी पडपाचें ना मू. कशें पडटले आपशीच. 40 वांगड्याच्या विधानसभेत आमचे 30 आमदार आसात. ते भायर तिगांव अपक्ष आमदारांनी आमकां सपोर्ट दिला. पूण काल विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी पत्रकार परिशदेत ते कितें नवें. फाटली 20 वर्सां आमचे सरकार राज्य करता. केन्ना काय तांकां आमच्या कदेलाचेर बसता अशें जालां आसतलें. तशें जाल्यार इतले वयर सकल कित्याक करपाक जाय. सरळ उठचे, आमच्या सरकारात येवचे. मंत्रीपद ना जाल्यार एका महामंडळाचे अध्यक्षपद तरी मेळूं येता. आम्ही बेटेत हवेत कित्याक बाण मारतात. आनी कितें करूया म्हणटा. सकाळी 10 मीटिंग सांगिल्ली, आता 12 जाली. मातशें पाशेस काढ. सब्र का फल मीठा होता है. गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी. मॉर्निंग आणि 12क. जब जागो तब सवेरा. सर, इतल्या ताकतिकेन मीटिंग अशी आपयली. म्हाका हाचे हे आवडटा. डायरेक्ट मुद्द्याक घालता. सारखे कान दिवन आयकात. राज्यांतल्या सगळ्या रस्त्याक सपदरी करपाक जाय. ते संबंधान मुख्य सचिवाकडेन भासाभास करतलो. सपदरी रस्ते हातूंत आमकां कसलो फायदो. ऑटमिस घालपा खातीर तुम्ही उडयो मारतात. अरे थंय चिमटी चिमटी खातात. हांगा बोचको मारतले. सध्या फुटभर लेगीत रस्तो रुंद करपाक मेळना. दोनूय वटांनी घरां दुकानां. हो रस्तो खंय मळबा वयल्यान बांदपाचो. बांदपाचो जमिनी वयल्यानूच. पूण घरां, दुकानां, धार्मिक थळां जे जे रस्त्यामध्ये येता त्या माते भरवण करपाचें. पूण लोक तांकां त्या बदल्याक जमीन पयशे दिवपाचे. केंद्रा कडल्यान हांव निधी मेळोवन घेता. आसा त्या जमिनीचो आमी फायदो करून घेतलो ना जाल्यार फाल्यां भलतच कोण करून घेतले. पूण घरा गेल्या लोकांनी रावपाच्या खंय तर. तांचो हुस्को नाका. तांचें पुनर्वसन करपाचें. म्हणजे तांकां ह्या घरांतल्यान काडून दुसऱ्या घरांक दवरपाचें. आतां कसो उलयलो. अरे पूण म्हाका एक कळना. तांकां नव्या चकचकीत घरांनी व्हरून आमकां कसलो फायदो. शिक्षण कितलें रे तुजें. 7वी फेल. तशें जाल्यार तोंड बंद. अरे पापया, सपदरी रस्त्या खातीर आमकां जमीन घेवची पडली. ती आमी 100 रुपया चौखण मिटर ह्या दरान घेवपाची. आनीक सरकाराक दाखयतना 2000 रुपयांनी चौखण मिटर दरान घेतल्या अशी दाखोवपाची. तीच गत पुनर्वसना संबंधात. सर, यू आर ग्रेट. चलात तर आयच्यान कामाक लागात. एकटा रावशात जाल्यार पटभर खातले, ना जाल्यार पट टेकोन न्हिदचे पडटले. विरोधकाक पळयतात न्ही. चलात तर. कार्यावळ सोंपली खबर आसा. तरी तू रावला. म्हाका हो प्रसंग आमच्याच घरातलो कसो दिसलो. पात्रां आणि तांच्या तोंडातले संवाद लेगीत. म्हणजे तू. श्रुती गांवकार, मुख्यमंत्री दिनकर गांवकाराची धूव. म्हाका तुमची कार्यावळ आवडली. थँक्यू. पूण ते हे काळजातल्यान सांगता काय फॉर्मॅलिटी करता. फॉर्मॅलिटी न्हय, काळजातल्यान सांगता. खऱ्यानीच विश्वास दवर. एनिवे, वन्स अगेन थँक्स फॉर युअर कॉम्प्लिमेंट. फाल्यां खंय आसतली तुमची कार्यावळ. बाजारात. कित्याक. कित्याक म्हणजे म्हाका येवपाक जाय पळोवपाक. हे पळयात इश्टानो, फाल्यां बाजारातली कार्यावळ आणि नेटान जावपाक जाय. लोकांक जागृत करपाचो आमी वसो घेतला. ती आमची लागणूक. दर एक गोंयकार जो मेरेन जागरूक जायना तो मेरेन हो वावर असोच चालू उरपाक जाय. तो बंद पडलो जाल्यार हे राजकारणी, हे राज्यच न्हय, वो आमचो देश सुद्धा विकून खावपाक फाटी रावचे नात. संदेश, तू भियो नाका. आमी आसा तुज्या फाटल्यान. कोण आसा घरांत. हांव आसा, पूण सीएम ना. मुख्यमंत्री ना हें म्हाका भायर गेटीरच कळलें. सेक्युरिटी कडल्यान. तरी तूं भितर पावलो. आत्तां वच आनी अपॉइंटमेंट घेवन यो. अपॉइंटमेंट घेवनच आयला. सकाळी 11:30 वेळ दिला. आतां तर 11 जाल्यात. म्हणजे आतां भितर सरला तेन्ना 11 जालात. हांव फातोडे 6 येवन गेटीर बशिल्लो. इतले बेगीन. काम मजा आसा म्हणटकच हावेच वेळा आदी पावूंक जाय न्ही. ना म्हणजे 1-2 मिनटाक लागून मुख्यमंत्री चुकलो जाल्यार आयची पावट फुकट वचपाची. म्हणजे हे आदी अपॉइंटमेंट घेवन लेगीत 11 पावटी गेटी वेल्यान परतून गेला. पूण तूं तर वेळा आदीच. तेन्नाय वेळा आदीच पाविल्लो. पूण 6 येवन गेटीर बसून नाशिल्लो. हांव बसल्यार जाता. हांगा हॉलान मेळपाक येता तांकां भायर दुसरो रूम आसा.
चल चल सेक्युरिटी. अगो बाय, हांगा आनी थंय उलोवपाक जाल्यार खंयी बसून उलोवपाक जाता. आनी हांव थिंगा बसलो आनी मुख्यमंत्री हांगसान भायल्या भायर गेलो जाल्यार. गुड मॉर्निंग सर. सेक्युरिटी, तांकां सांगूनच भितर आयला. हांव स्वातंत्र्य सैनीक दामोदर नायक. म्हाका आतां वेळ ना. पूण हांवें तुमची अपॉइंटमेंट घेतला. आमच्या संघटनेन तुमच्या कडेन कांय मागण्यो केल्ल्यो. एक निवेदन दी, मागीर ताचे विचार करूया. निवेदन भेटून 5 वर्सां जालीं आनी त्या 5 वर्सांक ताचो उगडास करपाक 25 पत्रां धाडलात. तुज्या उतरांचेर हांवें कसो विश्वास दवरचो? सर, ही पळयात. दर एका पत्राची झेरॉक्स कॉपी आनी ताचेर रिसीव्ड म्हूण तुमच्या खात्याचो शिक्कोय आसा. सरकारी एक प्रोसेस असता, त्या प्रोसेसांतल्यान ती फायल वचची पडटा. 5 वर्सां जालीं तरीक ती फायल तुमच्याकडे पावूंक ना. घडये पावले आसतली आनी हांवें ताचेर सही करून ती फुडें पावयली आसतली. म्हणजे तुम्ही ताचेर केन्ना सही केला आनी सध्या तरी आमचें निवेदन खंय पावला? सरकारी खात्यांत तुजी कितें अप्रुबायची एकूच फायल आसा, तिचेर योग्य कारवाय जातली तेन्ना तुका आमी कळयतले. तुम्ही ताची दखल घेतला काय नाही आमकां कशें कळपाचें? रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टा खाला म्हळ्यार माहिती हक्क कायद्या खाला माहिती मागात. श्रुती, दोग व्हड मनीस उलयता तेन्ना भुरग्यांनी मदीं तोंड घालपाचें आसना. इतलें कळना तुका? हे पळय, म्हाका दिसता तुवें म्हजो गरजे परस चड वेळ घालो. हांव वचूं, म्हाका आनीक जाय ती म्हत्वाची कामां आसात. डॉली, चलया आमी. पण सर, कितलेक शिकता तूं बाय? BScच्या निमण्या वर्सात. खूब शीक आनी ताचो वापर देश सेवे खातीर कर. काका, तुमच्या निवेदनाची चौकशी तुम्ही माहिती हक्क कायद्या खाला करा. केली. ती फायल मुख्यमंत्र्याच्या मेजार दुल्ल खाता म्हण ताकाच मेळपाक आयिल्लो. आता फुडें फुडें अहिंसेच्या मार्गान जाता तें सगळें. झुजारी हांव श्वासाच्या निमण्या खिणा मेरेन झुजतलो. धामू, कोण? विनू रे. कितल्या वर्सांनी मेळ्ळो रे? इतल्या वर्सांनी तूं म्हाका कसो वळखलो? तू म्हाका वळखलो तसोच. तुम्ही एकामेकाक वळखतात? जाणा श्रुती, गोंय मुक्ती चळवळीत आमी एकठांय काम केला. आमची वळख आग्वाद बंदखणीतली. थंयच आमची घट्ट इश्टागत जाली. थंय आमी 10 वर्सां एकठांय काडली. 10 न्हय, 10 वर्सां 5 म्हयने 18 दीस. उपरांत ताका पुर्तगालाच्या बंदखणीत व्हेलो. त्या बंदखणीन म्हाका सामकोच परखो केलो. आग्वाद बंदखणीत आसतना माय भयत आशिल्ल्याचें तरी सूख मेळटालें. पण तूं आयज हांगा कसो? मुख्यमंत्र्याक मेळपाक आयिल्लो. पूण तूं हांगा? हांव म्हज्या घरा आसतना जाल्यार आनी खंय आसतलो? म्हणजे मुख्यमंत्री? पूत तो म्हजो आनी ही म्हजी नात. घर बरें सजयलां तुवें. तिजुले, AC. हांव कसले कर्माचें सजयतलो घर? तितली आसपत ना म्हजी. स्वतंत्र सैनीक म्हण जे पेन्शन मेळटा तातूंतल्यान म्हजो खर्च भागयता. म्हाका तेंय सूख ना. स्वातंत्र्य सैनीक म्हूण हांवें आनी हेर स्वातंत्र्य सैनिकान अर्ज केल्यार वर्सां जालीं. पळोवया केन्ना हातांत पडटा तें. बायल भुरगे कितें करता? लग्न जाल्यार बायल भुरगीं आसतलीं न्हय. म्हणजे तूं? बाल ब्रह्मचारी. लग्नाची पिरायक आशिल्लो तेन्ना गोंय सुटके खातीर झपाटिल्लो. गोंय मुक्त जालें तेन्ना लग्नाची पिरायक उरूंक ना आनी इत्साय. तुमकां आखून दिल्ली कामां वेळच्या वेळार कित्याक जायना? आमी आमच्या पर्यंत लोकांक सांगपाचो यत्न करतात. सोपदरी रस्ते म्हणल्यार नेरवां चाळतात तांची. म्हाका दिसता सर, तुम्ही दर एका मतदारसंघा भोवणी करून तांकां समजीत सांगलेलें बरें. सोपदरी रस्तो कित्याक जाय तो. ही बरी आसा आयडिया. तुम्ही दर एक पंचायती येवन. हय, म्हाका आतां तितलेंच काम उरलां. तुम्ही जाल्यार सांगकाम्या तरी परवडलो. तो सांगता ते तरी आयकता. तुमच्यान तेंवूय जायना. एच कितें म्हणटा सर? आमी लोकां मुखार तकले होटाय मरे, पूण दर एका ग्रामसभेक लोकांक घेवपूच चालूच सारकें मरे. आमचे लोक अडाणी ते अडाणीच उरतले. कशेंच सुदारपाक सोदिनात. उदरगत म्हणजे कितें ती तांकां खबरूच ना. हाँगकाँग, सिंगापूर वचून पळयात म्हणजे कितले चकचकीत आनी रुंद रस्ते ते. थंयची सारकी उदरगत करपाक गेल्यार वगीच गरजे भायर आडखळी निर्माण करतात. आज या पंजाची घरां सोडचो नात हो तांचो हट. मातयेच्या पोरण्या घरा बदला तांकां आमी नवी ताल्ल शिमिटाची घरां दितात न्ही. सिंगापूर वचून पळयात म्हूण सांग तांकां. एकूय मातयेचें घर सोदून लेगीत मेळचें ना. नदर पडत थंय मळबा कडेन सर्त करपी उंच उंच इमारती. आनी जर मातयेची घरां कवटाळून धरिली जाल्यार चालली तांची उदरगत. हेच एकदां येवन तुम्ही लोकांक सांगात न्हय. सांगचेच पडटलें. नाजाल्यार हेच लोक आमकां विचारतले इतली वर्सां सत्ता केली मागीर खंय गेली उदरगत.
आमचे लोक खंयच्या काळात रावता हे तांकांच खबर. दर वर्सा कितू टुरिस्ट येवन हांगा येवन वेतात तें जाणा तुमी? वेताना हांगा सगळे दडदीपणाचे चित्र घेवन वेतात ते. आख्ख्या संवसारान आमकां लजेन घातला आसतलो. ह्या लोकांचे कितें तरी करपाक जाय. सर घालो एकल्याक मोडून. तुका आनी दुसरी भास कळना? पळयत तेन्ना मोडून घालू, मारून उडोवं. अरे राजकारणात येवचे पयलीं जे कितें करतालो आतां मातसो विसर. आतां मातसो सभ्य मनशा भशेन वाग. आमचे गोंयकार खूप भावार्थी, धार्मिक. तुमच्या मतदारसंघातल्या लोकांक वालंकिणी, तिरुपती, पंढरपूर, शिर्डी बी भोंवून हाडात. खपेला, इगर्ज्यो, देवळां, घुमटेची दुरुस्ती करपाक पयशे दियात. सर ह्या न्ही कितें नवें? आयज जोडपाचे गजाली सोडून मोडपाचे गजाली करपाक लागला अशें. लोकांक आपल्या उतरा प्रमाण चलपाक लावपाचो हो एक खात्रीशीर मार्ग. पूण पयशे मोडून आनी जोडपाचें आसा जाल्यार मोडचेंच पडटलें. हायसा बगर गरयेक नुस्तें लागना. आनी देवा धर्माचें काम केलें जाल्यार इल्लें पुण्य तरी पदरात पडटलें. आनी त्याच बळग्यार घडये फुडलीं 10 वर्सां तूं वेचून येत. सर आबा तुका कितले फावटी सांगला आमची मिटिंग चालू असताना असो भितर सरू नका म्हणून. कसली कट कारस्थाना दिसताली काय कितें? कट कारस्थाना कसली शिस्तली? गोंयच्या कल्याणाचे भासाभास चलताली. बरी गजाल. ताका भिवपाक कित्याक जाय? चलात आता तुम्ही. 1000 फावटी सांगून लेगीत तुमका कळना? कसली तरी गुप्त बसका चल्ल्या आणि सोल्लो भितर. म्हज्या घरात हांवें खंय येवचें आनी खंय येवचें न्ही हें तूं म्हाका सांगतलो. इतलेच म्हत्वाची बसका आशिल्ली जाल्यार सरकारान तुका दिल्ल्या त्या सरकारीच बंगल्याक घेवची न्हय. महत्वाची बसका आणि पत्रकारांची कटकट नाका म्हूण ती हांगा आपयल्ली. डॉली हांव चल्लो. राव, म्हाका आतां वेळ ना. स्वतंत्र सैनिकाचे मागण्याचे कितें जालें? ताचेर सरकारी प्रक्रिया चालू आसा. ती फायल तुज्या मेजार धुल्ल खाता. हांव सगळी चौकशी करून आयला. केन्ना करता सय? ताचेर मंत्रिमंडळाचे बसकेत भासाभास जावपाक जाय. तांच्या कडल्यान तुमकां दमडीचे लेगीत कमिशन मेळचें ना. आमी स्वतंत्र सैनीक गोंय मुक्ती खातीर झुजले म्हूण तुमकां आयज ही सत्ता उपभोगूंक मेळटा. इतलें मतीच आसूं तें. सर तुमकां तो इमोशनल ब्लॅकमेल करता. गोंय स्वातंत्र्य जावपाचें आसलें जालें हें मात निमता कारण थारलें. पाड पडू म्हूण तांच्यो मागण्यो मान्य केल्यार बऱ्यो, नाजाल्यार सुक्या अंगाक बिबो कोपेत. सर म्हाका एक सांगात, पेन्शनाच्या आशेन हे स्वातंत्र्य सैनीक तेन्ना झुजिल्ले काय आपल्याक जाय तशें करपाक मेळना म्हूण तांणी ते बंड केल्ले? दुसरें, खऱ्या स्वातंत्र्य झुंजान देविल्ले आयज हाताच्या बोटार मेजपा इतले स्वातंत्र्य सैनीक जिते आसतले. आबा, दामू, शशिकांत, घोणसो. म्हज्या कोतान हे सगळे अडेचे स्वातंत्र्य सैनीक. गोंय स्वातंत्र्य जावपा वेळार ते सगळे बंद खणीन आसले. म्हाका सांग, तांचे गोंय स्वातंत्र्या खातीर योगदान ते कसले म्हणपाचें? गुड पॉइंट. डॉली तुज्या म्हणण्यात तथ्य आसा. सर तुमकां योग्य सल्लो दिवप हे म्हजें काम. तो आयकप ना आयकप हे तुमचेर. आवयस डॉली कितें जालें गो? तकलीशी दुखपाक लागली. राव हांव तुका बाम लायता. शिरंतरांतल्यान व्हांवता व्हांवता शिरंतरांतल्यान व्हांवता. सरकारान आमच्या खातीर काय बरी येवजण हाडला पळय. ही कसली कुंडली सरपंच बाब? ही गोंयच्या उदरगतीची कुंडली. आता तोंड फोड आनी फुडें उलय. हो पळया नकासो. ही दिसता ती आमची घरां, ही भाटां, ही कुळागरां आनी ही जी काळ्या रंगान दाखयला ती पडींग सुवात. ह्या सुवातीर खासा आर्थीक विभाग येवपाचो आसा. खासा आर्थीक विभाग? ही आनी कसली भानगड? अडाणी रे अडाणी. अरे हांगा व्हड व्हड फॅक्टऱ्यो, इमारती जातल्यो. तुका सेज म्हणपाचें आसा रे? हा हय हय सेजच ते. मागीर कळटा तशें सांग मरे. बेश्टी व्हडली व्हडली उतरां कित्याक वापरता? आमच्या गावात एक फॅक्टरी आसा न्हय रे? त्या एका फॅक्टरीक आमच्या गांवच्या कितलेशे म्हण भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो. सगल्यांक नोकऱ्यो जाय आनी त्योय व्हड व्हड पगाराच्यो. जाल्यार आनीक फॅक्टऱ्यो नाकात? शेजतकीत कितें जातलें? सगळे रामायण सांगून जालें. आतां हांव विचारता, सीता रामाली कोण गा म्हणून? अरे शेज येतकीच गांवचे सगळे भुरगे कामाक वयतले. ते जोडूंक लागतले. तांच्या बल्सांक पयसो खुळखुळटलो. घरादारांतले दळदिरेपण ना जातलें. म्हणजे आमी कितें करचें अशें म्हणटा तूं? ह्या ग्रामसभेक ह्या शेजाक मंजुरी दिवची. निमणें कितें? गांवची उदरगत तुमच्या हातांत आसा. ना, ह्या शेजाक म्हजो खर विरोध आसा. चड शाण्याक खंय फातराचें शीत. खबर आसा मरे, तूं एकटोच गांवच्या उदरगतीक मोडो घालता. एकल्याचें बरें करतले जाल्यार दुसऱ्याचें वायट करपाकूच जाय. एकट्याय बसून समजिकायेन उण्यांत उणें लुकसाण जातलें अशी मदल्यान वाट काडपाक मेळना. ए तूं गिराव. सरपंच घे थाराव. आमकां गांवाक सेज जाय म्हूण. आमकां मान्य आसा तो. पूण सरपंच गांवच्या सगळ्या लोकांक थंय नोकऱ्यो मेळटल्यो मू.
आता हांव कितें म्हज्या रक्तान स्टॅम्प पेपरार बरोवन दिवं. एका फॅक्टरीक 3,000 नोकरी आसतल्यो, अश्यो 10-12 फॅक्टरी येवपाच्यो आसा. एका फॅक्टरीत 2,000 धरुया आणि 10 फॅक्टरी धरुया, म्हणजे कितले हजार नोकरी थंय आसतले रे? 20,000 नोकरी आसतल्यो. आत्ता कसो सारको उलयलो तूं. आमच्या गावात आसून 2,000 लोक असतले. म्हणजे दर एकल्याक नोकरी मेळटली हेची खात्री. आणि उरिल्ल्यो 18,000 नोकऱ्यो त्याचे ते पळोवन घेतले. त्याचो हुस्को तुका आनी म्हाका कित्याक? ताचो हुस्को तुका आनी म्हाकाच करपाक जाय. हांगा फक्त निकट्यो फॅक्टरी येवच्यो नात, तांच्या वांगडा 18,000 कामगार भायल्यान येतले. त्या 18,000 कामगारां खातीर घरां बांदतले. आता ते गोंया भायल्यान हांगा कामाक येतले, म्हणजे तांची रावपाची वेवस्था करची पडली ना. अतिथी देवो भव. ना जाल्यार काम सुटल्या उपरांत घरा वचून परत सकाळी येवप कशें परवडटले? हय, हांवूय तेच म्हणटा. 18,000 कामगार येतना हांगा एकलेच येवचे ना. ते येतना आपले कुटुंब घेवन येतले. तो, ताची बायल आनी भुरगीं. सरासरी एका कुटुंबात 4 मनशां धरल्यार तो आंकडो 18 चौक 72 म्हणजे 72,000 वयर पावता. आमच्या गावात आसा 2,000 लोक आणि भायले जातल्यो 72,000. हेचे कांयच आयकू नाकात. हो कांयच्या काय सांगून तुमकां घुसपायता. तूं गिराव, तो कितें तरी सारकें उलयता. उलय रे तूं. आमचें उदक आमकांच पावना. गीम येवचे आदींच बांयो नळ सुकतात, तळी हाडटात. ह्या 72,000 लोकांक उदक खंयचे दितले? एकल्याक दिसाक 10 लिटरूच उदक धरल्यार 7,20,000 लिटर उदक लागतले. ते भायर फॅक्टरीक उदक, लायट लागतली. खंयच्यान हाडून तांकां ह्यो आमी सुविधा दितले? इतल्या लोकांचो कोयर खंय उडयतले? आमचोच कोयर खंय उडोवचो, ताचो विलो कसो लावचो हाचीच जाप आमकां मेळना. शेजाक विरोध करशा जाल्यार माती खातले. तुमची आणि देशाची उदरगत आडयतात. नाका नाका. गोंयची अस्मिताय शेणून आमकां हालायची उदरगत नाका. आधीच गोंय भायल्यांनी भरला. मता खातीर तुमी ताका पोसल्यात, तेच आमकां जड जाल्यात. चूट दाखोवन घरांत मारू हाडपाचो ना आमकां. हय चूट दाखोवन गोंय भायल्यांनी भरला. मता खातीर तुमी ताका पोसल्यात. आबू तू हांगा बस. हांव म्हजे राऊंड कंप्लीट करून येता. सावकाश हा. पेपराचेर म्हण ह्यो सदांच ह्योच बातम्यो. कितें म्हणटा पेपर? अरे धामू, फाटले 4 दीस पासय घेवंक ना. खंय पयस गेल्लो काय कितें रे? पयस खंय वतलो? मसनात आंगात मातसो जोर भरलो, न्हिदून उरलो. पावसाचे काय दीस न्हय, मदींच कसो जोर आयलो तर तुका? आतां पावसाने गीम. जाणटेपणाक अशेंच जावपाचें. आतां केन्ना ताच्या आपण येता हें पळोवपाचें. दामू, तूं लग्न जावपाक जाय आसलो रे. हें आनी मदेंच कितें काडलें तुवें? ह्या जाणटे पिरायेक कोण पळयतलो तुका? मागीर म्हाका कितें कर म्हणटा? बाशिंग बांदून लग्नाक उबो रावूं? फकाणां नाका रे. घरात कोणी असल्या चायेचो घोट दिता म्हण एक आशा आसता न्ही. तुज्या घराक जायतीं मनशां आसात. तुका कितलो मेळटा तर चायेचो घोट? तुका जाल्यार तूंच वता न्ही च्या करपाक? म्हाका माफ कर, पूण म्हाका तशें म्हणपाचें नासलें. बाय, जालें तुजें जॉगिंग? ना आबो, तुका पळोवपाक आयले. काका, तू केन्ना आयलो? हो पळय, येता थंय आसा. म्हणजे आता म्हाका हुस्को करपाची गरज ना. हांव म्हजे राऊंड कंप्लीट करून येता. बरें, सावकाश चल आं. पळयलें, हांव लग्न जाल्लो म्हूण हुस्को करपी नात म्हाका मेळ्ळी. पयलीं सावित्री म्हजो असोच हुस्को करताली. गोंय मुक्ती चळवळीच्या बोळांत ताका कितें जाय, ताका कितें नाका तें कांयच पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी गोंय स्वतंत्र जाल्लें उपरांत ताणें तिका आपोवन व्हेलें. आतां हेंकाय रस्त्यार देवचें पडलें न्हय? ही कसली निदर्शनां? सरकारी शिक्षक घेवपाचे आसले. शिक्षण मंत्र्यान खंय एकेका उमेदवारा कडल्यान 2-2 लाख रुपया डोनेशन घेतले आणि तांकां त्यो नोकऱ्यो दिल्यो. इच्छूक आनी पात्र उमेदवारांक ही भानगड कळटकच ते रस्त्यार देंवल्या आनी सरकारा आड निदर्शनां करता. हेंची एक लायन लेगीत पेपराचेर येना. हेंच्या निदर्शनाक कोण मीठ घालता? तितलें सोंपें ना तें. गोंयच्या हित संस्थेन 1,500 लोकांच्यो सयो घेवन कोर्टात अपील केला. आतां पळय, शिक्षण मंत्री आनी डोनेशन घेवपी कशे गोळाक लागता ते. गळाक बिळाक कोण लागचे ना. जांचे पयशे घेतल्यात तांकां ते परत दितले आनी हे प्रकरण मिटयतले.
तू आणि खंयच्या काळाक वावरता तें तुकाच खबर. शिक्षण भरतीच्या आदेशाक कोर्टान स्टे मेळटले म्हण जाणे पयशे दिल्ले ते आपले पयशे परत मागपाक गेलो जाल्यार शिक्षण मंत्री म्हणटा खंय ते तुमकां परत कशे दिवपाक मेळटले. तुका सांगता विनू, आमचे मंत्री बकासूर जाल्यात बकासूर. कितलेय खायल्यार लेगीत पोट भरचे ना. ह्या बकासुरात आमचो बकासूर सगळ्यात व्हडलो असतलो. तुका खरें सांगू, म्हाका दिसता ओगीच आमी आमचे रगत वारयलें. सोबीत सुंदर गोंय वाघाच्या तावडेंतल्यान काडून कोल्याच्या भकेक घालें. ही पळय, आयली तुजी नात. बाय, झालं तुझे जॉगिंग? हय आबो, आयज 2 राउंड सुबेजूच मारले. बरें, येता तर हांव आतां. दामू, तुमचे ते पेन्शनाच्या जाग्यार पडले? ना, चल्ल्या खटपटी. म्हज्यान कसली मदत करपाक जाता जाल्यार सांगात. हांव येवं तुमच्या वांगडा? नाका गो बाय, देव बरें करूं तुजें. लोक म्हणटलो हो जाणटो आपले सादोवपाक मुख्यमंत्र्याचो फावर घेवन भोंवता म्हूण. हांव येता तुमच्या संघटनेत. तूं जाल्यार मात्तूय नाका. कितलोय जाल्यार तूं मुख्यमंत्र्याचो बापूय. अशें कितें उलयता तूं दामू? म्हाका पेन्शन मेळटा म्हूण हांव सुशेगाद बसला अशें घडये म्हजें मन म्हाका खायत रावतलें. दामू, तेन्ना आमी हक्का खातीर वांगडा झुजले जाल्यार आतां कित्याक ना? एकोटाकच शक्त चड आसता. आबो, आयज म्हजे काळीज अभिमानान फुल्ले. यो, हांव तुजीच वाट पळयतालें. डॉली, तुका फाटल्यान बी डोळे आसात कितें गो? वेळ कित्याक केलो? मदींच दाणी मारून येवपा हांव कितें कॉलेजी वचून आशिल्लो. विधानसभेच्या अधिवेशनाक बशिल्लो. ते आसूं, पूण सध्या आमी दोगांच आसात काय? भियो नाका, सध्या तरी तिसरो कोणूच ना घरान. श्रुती जड्ड्याक घेवन दोतोरागेर गेला. आनी सीएम काय अधिवेशन सोंपले बगर पावचो ना. यो, आयज बेडरूम कसो सजयला दाखयता तुका. तेच ओडीन तर आयला हांव. सगळे नटून थटून. हय तर 8 वर्सांनी मुख्यमंत्री येता आमच्या गावात. आता नाव वेचू नको, ना उत्सव. मदींच तांकां तुमचो उगडास आयलो सो. तुझ्या रिपोर्टाक कित्याक दुखले? सायरनाचो आवाज येता. तू मातसो कुशीन राव. मुख्यमंत्र्याचो. कितें म्हणटा आमची जनता? खावचें सुशेगाद? हय साहेबा. रात दीस म्हाका तुमचोच हुस्को. हय साहेबा. रातची न्हीद पडना, दिसाचो दोळा लागना. हय साहेबा. कामा फुडें वेळ पावना. वेळ वता पूण कामां सोपना करून. हय साहेबा. 8 वर्सांनी हांव पावला तुमच्या भेटेक. हय साहेबा. आतां उलयात, माना तुमच्यो गाराणी. साहेबा, आमच्या गावांत उदकाची सामकी चणचण. जीव गेल्यार लेगीत घरांक तोंडार मारूंक लेगीत उदक आसना. कितें? म्हज्या राज्यांत उदक ना? पिये, हांव हें कितें आयकता? जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर 4 म्हयने गरजे परस चड उदक मेळटा. उपरा पावस वता म्हणून मातसो उदकाचो उणाव जाता. आमच्या फुडल्या येवजणेंत उरिल्ल्या दिसांनी पावस घालपाची येवजण आसा. तुमचें एक निवेदन दियात. प्राधान्यान उपरांत हांव ताचेर विचार करता. मुख्यमंत्र्याचो. विजय जावं. मुख्यमंत्र्याचो. विजय जावं. आनी कसल्या समस्या? साहेब, आमच्या न्हंयचेर पूल जाय. पावसाच्या दिसांनी आलतडी पलतडी वचपाची सामकी धांदळ जाता. पिये, सर, हे न्हंयचेर पूल बांदपाक कसलीच हरकत ना. पण हांकां पावसाच्या दिसांनी आलतड पालतड मारपाकूच कित्याक जाय? पावस वतकच धोपरभर लेगीत उदक आसना. आतां लोक मागतात न्ही, दिवन उडे पूल. सर, न्हंयचेर पूल बांदपाक गेल्यार मदीं एक लेगीत खांबो वचना. मागीर आमकां कसलो फायदो पुलाचो? पुलाची अडचण कळ्ळी. ह्या न्हंयचेर हांव 4 माळ्याचो पूल बांदतलो. दिलें तुमकां उतर. दिलें. 4 माळयेचो पूल? तो आनी कित्याक? न्हंयक वार आयलो आनी पुलाचो तळमजलो उदकापना गेल्यार लोकांनी पयल्या माळये वयल्यान वचपाचें. पयली माळी उदकापना गेल्यार लोकांनी दुसऱ्या माळये वयल्यान वचपाचें. तिसरी आनी चवथी माळी रिजर्व. पयली आनी दुसरी माळी वारान व्हांवून गेली जाल्यार हांव दूरदृश्टी आशिल्लो फुडारी. मुख्यमंत्र्याचो. विजय जावं. मुख्यमंत्र्याचो. विजय जावं. मुख्यमंत्री अमर रहे. हे चूप! ही घोषणा मेल्या उपरांत दिवपाची. चूक ताची ना, शिक्षण ना ताका. 4 चौगात भोवना तो. आयज गर्दी करपाक शेजारच्या गांवांतल्यान हाडला ताका. आसूं 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 आसूं. चुकीन मिस्टेक जाता केन्ना केन्नाय. तुमचो फुडार पळजळीत करप हें म्हजें कर्तव्य. हो पळयात नकासो.
तुमचं गाव जाग्यार घालतकीच कसो व्यवस्थित अप टू डेट चकचकीत दिसतलो. तातूंतली गांवची घरां खंय गेली? यो वळी दिसता त्यो इमारती खंयच्यो तर. इमारती? पोरणी घरां म्हणून तांकां आमी सड्यार अश्यो इमारती दितल्या बांदून. वडापासून शिमेमेरेन उद्योगीक प्रकल्प येतले. ही सुवात खेळा नगरी खातीर राखून दवरल्या. आमच्या गांवचे भुरगे ह्याच खेळा नगरीत तयार जावन आमच्या देशा खातीर ऑलिंपिक मेडल हाडटले आनी आमच्या गांवचें नांव वयर काडटले. हो 8 पदरी रस्तो, ही मोकळी सुवात सरकारी प्रकल्पा खातीर राखून दवरली आसा. आमचो गांव म्हळ्यार मिनी सिंगापूर कशें दिसतलें. मिनी सिंगापुरांत गोंय खंय सोदपाचें? तूं आनी गोंय खंय सोदीत बसला. उदरगती कडेन पळय, उदरगती कडेन. हें उदरगतीत म्हजें गोंय शेणटलें. उदरगतीचो आनी तुजो सत्तेसाचो आंकडो कित्याक रे? वडा पासून शिमे मेरेन आमची शेतां. तूं म्हणटा थंय उद्देगीक प्रकल्प येतले. मागीर आमी आमची शेतां खंय कसपाची? वयले हाळी पासून सकयले हाळी मेरेन कुळां घरां भाटां आसा. थंय तूं म्हणटा खेळा नगरी जातली. वज्रो तो सकल्लो वाडो, हांगाच्यान वर्साक 12 म्हयने थंड उदक दिवपी वज्रो व्हांवता. ताचे वयल्यान तुवें 8 पदरी रस्तो दाखयलो. आमचो दोंगर तुवें सरकारी इमारती खातीर राखून दवरला. रानां, पयलीं शेतां, मरड हांचो तुवें नकाशांत इल्लो पासून उल्लेख करूंक ना. आतां तूंच सांग, ह्या मिनी सिंगापुरांत आमचो गांव आमी खंय सोदपाचो? आतां म्हाका तुमी सांगात, तुमकां उदरगत जाय का गांव जाय? आमकां गांव जाय, आमकां गांव जाय. तुमकां फॅक्टरींतली नोकरी जाय काय शेतांतल्या चिखलाक लोळपाक जाय? आमकां गांवांत कश्टाचें अन्न जाय. तुमकां पयशे जाय का दळडेरपण जाय? आमकां गोंयचे सैम जाय. म्हणजे तुमकां प्रादेशीक आराखडो नाका. नाका कित्याक? जाय तर. मागीर तुमचो हो विरोध कित्याक तर? गोंयचें घट्टन करपी हो आराखडो आमकां मान्य ना. गोंयची अस्मिताय सांबाळून आमी ह्या आराखड्याची दुरुस्ती करूया. आनी म्हाका तें मान्य नासत तर? तूं कोण राजा न्हय, तूं आमचो प्रतिनिधी. तुका जाय तें करपाक हांगा हुकुमशाय चलना. हांगा नंदता लोकशाय. आमी तुका मुख्यमंत्र्याच्या कदेलाचेर बसयला. त्या कदेला वयल्यान तुका 7 समुंदरा पयस मोकून मारपाक आमकां इल्लोय वेळ लागचो ना. शिरंतरांतल्यान व्हांवता व्हांवता, शिरंतरांतल्यान व्हांवता व्हांवता. कार्यावळी खूब बऱ्यो करता तूं. केन्ना यो म्हज्या ऑफिसांत. कलाकारा खातीर खूब बऱ्यो येवजणी आसात. ताचो लाव मेळोवन दिता. बोल्सांत 4 पयशे खुळखुळे म्हणटकच कलाय बरी फुलता. सॉरी सर, पयशाक लागून हांव ही कार्यावळ करिना. मागीर कितें? समाजसेवा चल्ल्या? समाजसेवा ती लोकांक जागृत करपाचो वसो घेतला हांवें. नाटका पुरो. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी कितल्याक तुका विकत घेतला ते सांग. रामनाथ रायकर नांव आयकलां केन्ना? हो आनी कोण? बापूय म्हजो. गोंयचे सुटके खातीर हुतात्मो जालो. ताचेच रगत म्हज्या शिरंतरांनी सळसळटा. मागीर तें रगत अशें कित्याक आटयता? वेंचणुको लागीं पावल्यात. तूं आमच्या पक्षाचो प्रचार कर. हांव मेळोवन दिता तुका काम. आनी त्या कामाचे थोडे पयशे इल्ले अदीकच. म्हाका दिसता तूं तुजो वेळ पिड्ड्यार करता त्या परस म्हजो वेळ चड पिड्ड्यार करता. हांव म्हज्या वेळाचें नकळो, पूण तुजो वायट वेळ आयला हें मात खरें. हें कितें चल्लां डॉली? वचत थंय आमच्या येवजण्यांक विरोध वाडत आसा. पावला पावला लोकांनी विरोध केल्यार कशें जावपाचें? सगळेच जर निर्णय लोकांनी घेतल्यार आमचो कसलो फायदो? सर, अजून वेळ वचूंक ना. पंचायतीचे अधिकार काढून घेयात. जमिनीचे रुपांतर, ना हरकत दाखले, नव्या बांदकामांक परवानगी आणि हेर अधिकार काढून पंचायत मंत्र्याक दियात. मागीर पळोवया खंय आणि कसो विरोध जाता तो. आनी सर, जे कोण सरकारी कामाक अपोज कोत्ताय न्हू तांकां मरे टेररिस्ट एक्टा खाला भितर उडपाक मेळटा. असो कायदो करिया. पूण पत्रकार आमकां ओगी रावतले. कोणाचे खंय पिनला ते पळोवपाक हे पत्रकार सदांच मुखार असतात. सरकारा आड खबरो दिता तशे दिवसांचे सरकारी जायराती बंद करून उडय. आपशीच येतले जाग्यार. पूण सर, पयलीं त्या संदेशा सांबाळपा जाय. चिवट, सामको चिवट. समजावन पळयलो, पयशे दिवन पळयलो, मार घालून पळयलो, पूण कसोच आयकना.
कोणाच्या जीवार उठतात तोच जाणा. पूण म्हाका कळना आमच्यो सगळ्यो भितरल्यो गजाली ताचे मेरेन पावताच कश्यो. घरचो बेदी असल्यार आनीक दुसरें कितें जातलें? म्हणजे कोण आबा? हाली श्रुती आणि संदेशाचे मेळप जुळप खूप वाडलां. श्रुती 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 हो म्हणपाक ते काय आसा तर घरान गेला आसतले संदेशा वांगडा मिरोवपाक. राज्यात 4 समांतर पूल बांधपाची सरकारची येवजण. मुख्यमंत्री सरकारी हॉस्पिटलांनी सगळी वखदां फुकट दितले. भलायकी मंत्री पेपराचेर ह्यो बातम्यो वाचपाक खूब बऱ्यो दिसतात न्ही रे, पण प्रत्यक्षाक सगळी खावपाचीच कारस्ताना. पोर्तुगीजांनी लेगीत पोखरूंक नासले तितले हे गोंय पोखरतात. कोणाक म्हण दोश दितले? सगळी चूक आमचीच. आमीच ताका खावपाचें व्यसन लावन दिलां. भ्रश्टाचाराची पाळामळां खोल गेल्यात. भ्रश्टाचाराचो हो रूख हुमटान उडोवप आतां शक्य ना. तूं निर्शेव नाका रे. आमी पोर्तुगीजा आड किवाट्यान झुजले. तो उगडास काडल्यार लेगीत आजूय आंगार कांटो येता. पोर्तुगीज सोल्दार आमकां मारून मारून थकताले. तेन्ना गोंयची मुक्ती लागीं पावला हें येवजून आंगार मुठभर मांस चडटालें. शिरंतरांतलें रगत तापतालें. आयज ताचो उगडास केल्यार लेगीत हड्डें अभिमानान फुलता. आमी जे कितें भोगले सोंसले ताचें सार्थक जालें अशें खऱ्यांनीच दिसता तुका? आमच्यांतलो कोणीय पोर्तुगीजांक फितूर जाताले तेन्ना हांव निर्शेतालो. पूण गोंय मुक्तीची आस केन्नाच सोडूंक नाशिल्ली. मनशान सदांच आशावादी आसचें अशीच शिकवण गोंय मुक्ती चळवळीन म्हाका दिला. त्या तेंपावयली परिस्थिती वेगळी आशिल्ली आनी आतांची परिस्थिती वेगळी आसा. तेन्ना आमी परक्या आड झुजताले. आमच्याच मनशाचे आर्म जोगपाचें धाडस म्हाका तेन्नाय नासलें आनी आयजूय ना. गीतेन श्रीकृष्णान अर्जुनाक सांगला, दुस्मानात आमचो तुमचो कोण आसना. आसता तो फकत दुस्मान आनी दुस्मान हो दुस्मानच आसता. जिणेचे आज सार्थक जालो. जीव तृप्त जालो. म्हजें उचांबिळिल्लें मन आयज शांत जालें. आयच्या दिसाची वाट हांव केन्नाच्यान पळयतालो. आतां दिसता हो दीस परत परत येवचो. तशें जाल्यार फाल्यांच्यान सद्दां हांगा येवचें. हांगा नाका. सीएमाक कळत जाल्यार म्हाका सोमतोच मंत्रीमंडळांतल्यान भायर काडटलो. ते परस तूंच म्हाज्या रेस्ट हावसार यो. कितलो भियेता रे तूं? म्हजी शेणी सीएमाच्या हातांत आसा म्हणून भियेचें पडटा. डॉली, तुवें मनार घेतलें जाल्यार फाल्यां सीएम जावंक येता. आसा तातूंत समाधान मानचें मनशान. चड हांव धरची न्हय. घामेला पळय कसो. हांव कितें थंड घेवन येता. अरे अमित, बरें जालें तूं हांगा मेळटा. फोन स्विच ऑफ कित्याक दवरला? ओ सॉरी, रातीचो डिस्टर्ब नाका म्हणून बंद केल्लो. चालू करपाक उगडास ना. डॉली खंय आसा? डॉली ते भितर आसा दिसता. म्हाकाय बी मेळूंक ना ते. हाली बदलला तें. सकाळच्यान ताका फोन करता, रिंग जाता पूण उखलना. सायलंट मोडाचेर दवरला आसतलो. पूण ताचे बगर मिटींग कशी घेतला? फोन हांगा दवरून खंय गेला काय ते? अरे तुम्ही सगळे केन्ना आयले तर? जालो मातसो वेळ. सर तुका सकाळच्यान फोन लायता. सॉरी सर. तूं भायर सरलो आनी घुंवळशी येवपाक लागली. मातशें म्हूण आड पडलें तें आत्तां जागे जालें. डॉक्टरा कडेन या. नाका नाका, आतां मातशें बरें दिसता. सर, तुजी घरकान्न मेल्या उपरांत डॉलीनच तुका तुजी बायल जावन सगळें सूख दिलें. ताणें तुका राजकारणांत नवीन जिवीत दिलां. आतां आनी एक नवीन खबर बी येवपाची आसा कितें? कसली नवी खबर? पयलीं ताका डॉक्टरा कडेन तरी व्हर, घुंवळ येता म्हणटा. डॉली, तुका आंबट बाकितें हांवें दिसता गो. हकारे बी येता. सोमतीच पार्टी करुया. डॉली, आदीच म्हजेर राजकारणाचो ताण आनी म्हाका हे टेन्शन नाका. तांचें कितें आयकता तूं? तशें कांय ना. गुड, दॅट्स गुड. बसात आतां सगळे. आनी हांव सांगता तातूंतलें एक अक्षर लेगीत भायर फुटूंक जायना. कळ्ळें? ड्रग डिलर टुटू फाल्यां बंदखणींतल्यान सुट्टा. आतांच बातमी आयकला. पुराय मंत्रिमंडळा खातीर फाल्यांच तो मूनलायट हॉटेलांत पार्टी दिता. हेतू आमकां कसो फायदो आसतो काय? तो आपलो आदलो धंदो परत चालू करपाक सोदता. ताच्या म्हणणे प्रमाण तो सगळ्यांक हप्तो दितले, विरोधी पक्षांतल्यांक लेगीत. पूण ताच्या धंद्याक कोणेच आडमेळ हाडचे न्ही. हफ्तो पावल्यार आमी खंय तो कितें कोत्तें तुच्या वयता तर. पूण तो सगळ्या टायमार दितो मरी.
म्हजी उलोवणी जाल्या ताचे कडेन. फाल्यांच्यान सगळ्यो दर्यावेळो रातच्या 10 वरां मेरेन रित्यो जावपाक जाय तसो सरकारा वतीन आयच्या आयज आदेश काड. डॉली, तुजें कितें मत? हांव आनी कसलें मत दितलें? स्मगलर टुटूक वचून मेळपाची तुजीच आयडिया. फाल्यां मात हप्तो थारावपाक म्हजे वांगडा जाय. श्रुती, खंय गेल्लें तूं? खबर आसतना परत कित्याक विचारता? पळोवपाक सोदतां बापायच्या उतराक तूं कितलें मान दिता तें. तू तुझ्या बापायच्या उतराक जितलो मान दिता तेच्या परस खात्रेन अदीक. श्रुती, बापेक परत जाप दी सारखी. अजून व्हड जावंक ना तूं. हे सांगपी तू कोण? तू मान वा मानू नाका. तुजी आवय गेला तेन्नाच्यान हांवें तुका वाडयला. हांव तुका आवय सम्मान. 4 वर्सां तू कोमान आसले तेन्ना हांवें तुका पोसून घेतला. तू जावन जावन पप्पाची रखेल जावपाक शकता. म्हजी आवय केन्नाच जावपाक शकना. श्रुती, मार मार न्हय. रावलो कित्याक? मुकाट्यान बॅग भर. तुका आयच्या आज लंडनाक धाडपाची वेवस्था करता. म्हाका खंयच वचपाचें ना. मागीर हांगा रावन कितें भीक मागतलें? आतां म्हज्या आई कशी जाल्यार बरें डॉक्टर जावन परत येतलें. गोंयान शिकिल्ले डॉक्टर बरे आसनात अशें म्हणपाक सोदता तूं? आनी दुसरे हांवें पेपर दिवनात. हे खातीर लंडनाक धाडपाची सपना विसर. हे घ्या तुजें मार्कशीट आनी मोन्यांनी वचून बॅग भर. न्यूटन, पासपोर्ट आनी तिकेटीचें कितें जालां? येंदोळ सर, सगळें हितून आसा. वा, 99% मार्क. हांव बसूना त्या पेपरांनी 100% मार्क. गुड, व्हेरी गुड. असले फटिंगपणाचे शिक्षण नाका म्हाका. हांवें हाडिल्लें मार्कशीट पिनलें तुवें? डॉली, तूं सारकें चेडूं म्हणजे जिणेंत आयलें जाल्यार हांव केन्नाच सीएम जावपाचो, जाणा मुगो. सगळ्यो फॅसिलिटी मेळटात जाल्यार सीएम पदाचो कित्याक सोसा? शिवाची शिपटी जावन जगचें परस शेड्याची तकली जावन जगप स्वाभिमानाचें. नशिबान आयला ते सुख व्हड मान. फाटली 20 वर्सां कांय जाण फक्त आमदारूच म्हणून जगतात. तांच्या कडेन पळय. तांगे आनी मुगे कंपॅरिजन तूं कोत्ता. म्हाका सीएम पदाची कोद्याल होणायता पूण वाट मेळना. ती वाट काट्या कुट्याची. सगळ्यांकूच ती मानवता आनी पसता अशी ना. प्लीज डॉली, म्हाका मातसो हेल्प कर. म्हाका एका दिसाचो तरी सीएम जावपाकूच जायो. हांव कितें करूं म्हणटा? आदल्या सीएमाचें तूं पर्सनल सेक्रेटरी आसलें तेन्ना तें सरकार पडत अशें कोणी सपना लेगून चिंतून नासलें. पूण तुवें जादू केलो. दिनकराक तुवें हात दिलो. आतां चोय, फाटलीं 20 वर्सां केसो सरकार चलयता तुका लागून. ह्या 20 वर्सांत ताणें तुमकां सगळ्यांक सांबाळून घेतल्या. जर तूं म्हणटा तसो तुका एक दिसाचो सीएम जावपाक हांवें मजत केली आनी त्याच दिसा सरकाराची काळी कतुरबा उक्ताडार आयली जाल्यार सीएम म्हणून तूं गोळाक लागतलो. मुदली सेफ वाटना तर गो? सद्या तरी म्हाका दिसना. दिसली जाल्यार हांव तुकाच सांगतलें. आनी तूं मेरेन हातार हात धरून बसपाचें? हांव आसा तें कित्याक तर? म्हज्या दोळ्यान पळय. तुका तातूंत कांय दिसना? दिसता. कितें? मूग, मूग आनी मुगूच. रस्ता नसतो रे. तुका जे धंदे करपाचे आसा ते भायर कर, म्हज्या घरात न्हय, कळ्ळें? म्हजें घर करून झेत कोणाक दाखयता? तुजी आसली ती खोप. त्या खोपीचो हांवें बंगलो केलो आनी म्हाका जाय ते करपाक म्हाका कोणूच आडोवपाक शकना. कळ्ळें? कम ऑन डार्लिंग, लेट्स डान्स. कम. म्हाका नाचून दाखयता? म्हाका तयार करून दाखयता? म्हाका सोड सोड म्हाका. आबो, कितें चल्ला? आमी हांगा उलयत बशिल्लीं जाल्यार तुजो बापूय येवन पयलीं ताका विचार ते कितें करताले ते. एके चलयेचेर हात घालपा इतलो सकयल्या पावंड्यार देंवलो तूं? तूं ताजीच बाजू घेतलो पण ह्या घरात बाजार बसवाचो खेळ मांडपाक दिवचो ना. ही उतरां कोणाक? म्हाका वापरता तूं? आनी तूं हे मोन्यांनी आयकून घेता? बस तूं बापाय घेवन. हांव चल्लें हांगचें. डॉली, तूं खंय एक वचचें ना. म्हणजे हांवें वचचें? हांवें तशें म्हणूंक ना. पूण ह्या घरांत सगळेच तुका जाय तशें जावचें ना. बरें आसा. आयज मेरेन हांवें त्यागूच केला. गोंय मुक्ती चळवळीन म्हाका त्याग करपाक शिकयला. आयज ह्या घराचो हांव तुजे खातीर त्याग करता. केन्ना पावले तूं? बेजार येवंक ना न्ही? ना. हांगा डोंगर माथ्यार येतगच मन कशें प्रसन्न जाता. कितले शीतळ वारें. हे वटेन पळय. 5वो चार सैम थकिल्ल्या मनाक साथ घालता. कितें जालें? कोगू साथ घालता ती आयक. कितली मोवाळ. मदींच कावळो तातूंत भर घालता. शी, कितलो कर्कश. अगो, कावळो आसा म्हूण कोगळाचो आवाज अदीक मोवाळ दिसता आनी दिसपाकूय वायट दिसना. शी, काळो कुळकुळीत म्हणून बरो. काळो कुळकुळीत सोबीत काय नदरेत आसता.
रुपात न्हय. आगो त्यो काळ्या रंगाच्यो शेड्स पळय. एक शेड्स दुसऱ्या शेडीत मिक्स जाता ती पळयत रावचें दिसता. शी म्हाका वीट येता ताची. ती आनी कित्याक गो बाय? कावळो म्हळ्यार एक व्हड समाजसेवक. तुका वीट येतात अश्यो गजाल्यो भायर उडय. देखीक मेल्लो हुनीर, उश्टें, चिकनांतली हाडां. कावळो तुजी फाट जावचे आदी येतलो आनी घेवन वतलो. म्युनिसिपालिटींतल्या कामगारां परस मन लावन काम करपी हो एक व्हड प्रामाणीक सेवक. तितलोच व्हड सवळो. सवळो? आनी कितें तर मनशाक कावळो तेगल्यार मनीस नाता आनी शुद्ध जालो म्हूण समजता. पूण त्या कावळ्याक मनशाक भश्टालो म्हूण बाकीचे कावळे आपल्या मदीं घेनात. बोचून बोचून मारतात ताका. मनशाक आपडिल्ल्याची भिरांकूळ मरणख्यास. हांसपाक कितें जालें? म्हज्या भुरगेपणांतली एक गजाल उगडास जाली. आसत तेन्ना हांव 10-12 वर्साचें. आमच्या दारांत शंकर आसलो. तांबड्या गुज्ज फुलांनी तो भरतालो. हांव खूब भियेतालें ताका. राकेस कसो दिसतालो तो म्हाका. तांबड्यो तांबड्यो जिबल्यो भायर काडून तो म्हाका गिळूंक पळयता अशें दिसतालें म्हाका. आबोक हांवें तो मुळापासून मारपाक सांगलो. त्या पिशेपणाचें म्हाका आतां हांसूंक आयलें. हरशीं शंकराची फुलां कितली सोबीत. पूण तेन्ना म्हज्या नदरेंत भंय आसलो. म्हज्या पिशेपणाक लागून त्या शंकराचेर मात काळ आयलो. तुजें तें भुरगेपण म्हणूं येता. पूण आयज सुवार्थीक लोकांक लागून अख्ख्या सैमाचेरूच काळ आयला. हें आमच्यान आडोवपाक जावचें ना. हें आमीच आडोवपाक जाय. म्हाका जाल्यार कांयच सुचना. अशें निरशून कितें जातलें? त्या काळ्या किट्ट ढगाक पळय. ताकाय रुप्याची देग आसा. आगो दरेक काळकी राती उपरांत सोबीत फातोड उदेताच. सडेतोड पेपराच्या त्या रिपोर्टराक सोदून काढ. हय, ताका सांज मेरेन ताचें नांव कळपाक जाय. आनी त्या पेपराच्यो सरकारी जायराती आयच्या आयज बंद जावपाक जाय. सर आता कितें करपाचें तें हॉटेल मोडपाक? शट अप. सर त्या ऑर्डर हिस्ट्री हाडपाक मेळपा ना रे? शिक्षण मंत्री मरे तूं. मागीर उलयतना मातसो येवजून उलय. सुप्रीम कोर्टान तें दर्यादेगेर आशिल्लें हॉटेल मोडपाचो आदेश दिला. स्टे मागपाक तूं खंयच्या न्यायालयात वतलो? आमच्या शारांनी कितें गड्ड आहाय मरे? खंयच्याय एक? अरे अरे ह्या बोंड्याक कोणी समजायात रे. हे पळय, शिक्षण मंत्री म्हणून तुवें जो शिक्षक भरतीचो आदेश काडला जाल्यार तो सरपंच रद्द करपाक शकता. मग एवढा तो केस कॅन्सल करता तर? हांव मिनिस्टर मरे. सुप्रीम कोर्ट म्हळ्यार मिनिस्टर, आमची शारांतली न्यायालयां म्हळ्यार सरपंच. हा अशें. आतां कितें करया म्हणटाय तुमी? त्याच खातीर आमी हांगा तकली फोडटात न्ही. पेपराचेर त्या हॉटेला संबंधी आनी CRZ कायद्याविशीं बातमी छापून आयली. ताचे वयल्यान न्यायालयांत खंय सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. म्हाका तो रिपोर्टर मेळू दीच. सर तूं कांयच कोनाका. हांव तिगे हाडापीट करता. कोणाक कळचें देखून ना. गोवा पीठ काय हाडात तो. चप चप. तोंड बंद कर तुजें. आनी सांगले बगर उक्त्या करूं नाका, कळ्ळें? हांव कितें म्हणटा सर, आमी फाल्यांच तें हॉटेल मोडून उडोवया. हो हो आनी ताच्या फुडलो. कोणाचें हॉटेल तें खबर तरी आसा मरे तुका? हय हय सर, तुटूचें. तुटूचें तुज्या ड्रायव्हराचें न्ही, कळ्ळें? तें हॉटेल वाटोवपाक शकले ना जाल्यार आमी सोंपले. सरकार लेगीत आमचें उरचें ना. सुण्यावरी दारांत बांदून दवरतलो तो आमकां. सर म्हजें पयलें आयकून तरी घे. हांव म्हणटा आमी फाल्यांच तें हॉटेल मोडून उडोवया आनी तुटूक दर्या मदीं 4-5 हॉटेल बांदपाक परवानगी दिवया. दर्या मदीं हॉटेल बांदपाक जायना असो कांय कायदो ना न्ही? तसो कायदो आसा काय ना तें म्हाकाय खबर ना. घडी आसचोय ना. तरी कायदे तज्ञाक विचारचें पडटलें. तशें जाल्यार आतांच तुटूक फोन करून ही खबर सांग. 100 वर्सां आयुश्य. नांव घेवपाक ताचोच फोन आयलो. सर सर आमी थारायला. येस सर. बरें आसा सर. पळयता सर. ना ना सर. येस सर. हय सर. बरें सर. कितें जालें? तूं म्हणटा आपल्या हॉटेलाचो एक चिरो लेगीत निकळपाक जायना. शिरंतरांतल्यान व्हांवता व्हांवता, शिरंतरांतल्यान व्हांवता व्हांवता, गोंयच्या मातयेचें गायन. आदली परस ही कितली व्हड आनी सोबीत बोट. अरे कितें पळयतात तुमी? सर्ग, पृथ्वी वयलो सर्ग भायल्यान. सर्ग न्हय, नर्क तो नर्क. नर्क म्हणटा तो. तूं केन्ना वचून आयला तर भितर? भितर वचून आयला म्हण तर सांगता.
तें थेर तुजेन म्हजे सारक्याक परवडपाचें ना. भितर वचपाचें सपनांत लेगीत चिंतू नाका. सो चुवे खाके बिल्ली चली अचको. हय हय, जे अणभवला तें वायट म्हण सांगपाक म्हाका लज दिसना आनी कोणाचो भंय दिसना. भितर नेमके आसा तरी कितें एक उमळशीक म्हणून विचारता. भितर जुगार चलता. जुगार भायरूय चलता. सोरो गोवळी वखदा बाजार चलता. तोही भायर चलता. शिंदळकी चलता. तिवूय भायर चलता. हय हय, हेच खातीर तांची वसणूक मातये बरवण केली. आयज पयशा खातीर सगळें चल्लां. पयशांच्या लकलकाटांत सगळे दिपकावल्यात. तोंडा मुखार फोण आसा ताचे कोणाकूच भान ना. एक पाव लेगीत फुडें मारल्यार सोमतोच फोणांत पडटलो. तूं एकलो शाणो आनी आख्खो संवसार पिसो काय कितें रे? तुका आत्महत्या करपाची असल्यार कोण कितें करतलो? हांव तुका चडूच आडायपाचो यत्न करपाक शकता आनी चड कितेंच करपाक शकचो ना. नाका रे बाबा असली व्यक्ती पिडा. ते वटेन पळोवप लेगीत म्हणल्यार म्हजे हातपाय थरथरपा लागले. तू सांगता ते पडटा म्हाका, पूण मन अजून तुझ्या उतरांचेर विश्वास दवरपाक तयार ना. हाचे हाड जागृती जावंक ना. ताचें भिरांकूळ रूप तुज्या दोळ्या मुखार येवंक ना. अरे त्या वटेन पळय. बाबा म्हज्या, त्यो सगळ्यो बोटी हांगा पावल्यार आमचो सगळो दर्या आडयतलो मरे. चला तर त्यो हांगा पावच्या आदी आमी सगळ्यांक जागृत करुया. शिरंतरांतल्यान व्हांवता व्हांवता, शिरंतरांतल्यान व्हांवता व्हांवता, गोंयच्या मातयेचें गायन, गोंयच्या मातयेचें श्रुती म्हजी धूव आसून लेगीत म्हज्या विरोधांत वावुरता. आयज मेरेन म्हजो बापूय म्हजे आड बंड करपाचें धाडस करूं शकलो ना. पूण श्रुती मात खूब मुखार पावलें. श्रुतीची आवय अशीच हट्टी आसली आनी हेच खातीर तिका गोळाक लावची पडली. आयज गोळाक लावपाची श्रुतीची पाळी. पूण डॉली, तुमची सिक्रेट फायल श्रुतीक मेळ्ळी म्हूण मंत्रीमंडळ कोसळ्ळें. ती फायल फाल्यां न्यायालयान पावली जाल्यार सगळ्यांक पयलीं तूं सुळार वतलो. तुजे धुवेचो कोण विश्वास दिवंक शकलो? हय, सगळेच विश्वासघातकी. मंत्री आमदार जिवाच्या भयान म्हाका सोडून गेले. पूण तूं एकलेंच म्हज्या विश्वासाक पात्र थारलें. डॉली, डॉली, हे खेपे हांव वेचून येचसो दिसना आनी वेचणूक लडोवपाची म्हजी इत्सा ना. डॉली, हे खेपे तूं वेचणुकेक उबी राव. जिखून येवन सीएम जा. वेचणुकेचो सगळो खर्च हांव करतां. उदका भशेन पयसो रकयतां. आनी एकदां तूं सीएम जालें म्हणटकच सगळ्या विश्वासघातक्यांक कशी बुद्ध शिकोवपाची तें हांव पळयतां. त्या कदेलाचेर तूच सोंपता. हे कदेल तुजेंच. तुवेंच ताचेर बसपाक जाय. तूं सीएम जावप आनी हांवें सीएम जावप एकूच. सत्ता तर आमच्याच हातांत आसतली. ना, सीएम तुवेंच जावपाक जाय. वेंचणुको जाहीर जावच्या आदी मोर्चबांदणी करपाक जाय. चल या आमी. पळयलें विनू, दोंगरा भशेन घट्ट दिसपी सरकार कशें रेवेच्या बंगल्यावरी कोसळ्ळें तें? ही सगळी करामत त्या संदेशाची. संदेशाचें नांव घेवन श्रुतीचें श्रेय कित्याक काडून घेता? श्रेय काडून घेना, पण संदेशाचो जर ताका सांगात मेळूंक नासलो जाल्यार हे सगळे जावप पावचेच नासले. विनू, म्हाका दिसता आतां तरी तुवें एकलो रावप सारकें न्हय. दिनकर पिसावयल्या जनावरांवरी तुजेर आनी श्रुतीचेर केन्ना झडप घालीत सांगूंक जायना. म्हजें आयक तूं, म्हज्या वांगडाक राव. तूं कितें स्वताक हिमेन समजता? फकाणां पुरो रे. एकठांय रावल्यार तो तुमचेर हात घालपाचें धाडस करचो ना. जाळे घेवन उडून गेल्ल्या सवण्याची काणी उगडास आसा मरे तुका? कितले दीस ताका भिवन तुज्या सरी रावतलो. नशिबात आशिल्ले कोणाकच चुकोवपाक जावचें ना. पूण श्रुतीचो तरी विचार कर. ताच्या नशिबात आसा ते भोगतले. पण गेला तरी खंय तें? सध्या तरी एकटें दुकटें भोवूंक नाका म्हूण सांगिल्लें ताका. पळय, 100 वर्ष आयुश्य ही पळय आयली. संदेश, आतां फुडें कितें करपाचें येवजिलां तुवें? ते आमी उलयताली. संदेश म्हणटा चिखल काडपाचो आसो जाल्यार धडेर बसून कांयच जावचें ना. ते खातीर चिखलान देंवचेच पडटले. कितें? संदेश, म्हाका दिसता आमी एक राजकीय पक्ष काडपाचो आनी सरळ राजकारणात देवपाचे. आमच्या पक्षांत सगळ्या
नव्या विचारांच्या लोकांक सुवात दिवपाची. कल्पना खूप बरी आसा, पूण राजकारणात तुम्ही हांच्याच भाशेन जावचे ना हे कित्या वयल्यान? जावपाक शकता, आणि जाले जाल्यार तांकां सोमतीच पक्षांतल्यान भायली वाट दाखोवया. म्हजे कल्पनेंतल्या पक्षांत सगळे तुमच्या सारखे निसुवार्थी लोक आसतले. नवे गोंय घडोवपाचो हावेस आशिल्ले गरम रक्ताचे तरणाटे आसतले. फुडाराचो हुस्को करपी तुमच्या सारखे मार्गदर्शक आसतले. तुमच्या पक्षाचो मुखेली कोण आसतलो? मुख्यमंत्री म्हूण लोकांमुखार कोणाक उबो करतलो? तूं स्वता? हांव कित्याक? हांव राजकारणात पडल्यार जनजागृतीचे अभियान मुखार कोण व्हरतलो? म्हणजे तुमचो मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार थारोवंक ना तर? थारूक ना कित्याक? श्रुती गांवकर आमच्या पक्षाचे मुखेली आसतले आणि फुडाराचे मुखेलमंत्री. आमच्या घरात राजकारणी आसा तो चड जाला आणि कोणूच आमच्या घरातलो राजकारणात पडिल्लो म्हाका नाका. आमचो पक्ष तसल्या बाजारी व्यापाराक काबार करून उडयतलो. आबो, मुजेर विश्वास दवर. गरीबाच्या आणि गोंयकाराच्या कल्याणा खातीर आमचो पक्ष वावुरतलो. हांव म्हज्या पप्पा आड उबे रावतले. म्हाका दिसता तुवें ह्या रेब्यात पडचें न्हय. आबो, रेब्यातूच साळकां फुलतात म्हूण साळकाक कोणूच नांवां दवरिनात. पवित्र समजून ती देवाच्या पांयार ओपतात. आबो, थोडे लोक घडे म्हणटले घरात सत्ता दवरचे खातीर हे एक नाटक म्हूण, पूण गोंयचो फुडार पडझडीत जावचो म्हूण जे सपना पळयतात ते म्हज्या फाटल्यान घट्ट उबे रावतले. खात्री आसा म्हाका. जेन्ना जेन्ना संवसारात अधर्म वाडला तेन्ना तेन्ना भगवंताक अवतार घेवचोच पडला. श्रुती म्हणल्यार साक्षात दुर्गेचो अवतार. आशीर्वाद दी ताका. इश्टानो, हांव गोंय मुक्ती चळवळीक किवाट्यान झुजलो. हांव एकलोच न्हय, जाल्यार म्हजे सारख्या हजारांनी स्वातंत्र्य सैनिकांनी ह्या होमखणात आप खुशेन उडी घेतली. कित्याक? पोर्तुगीज सोल्दार आमचेर राज्य करताले म्हण? निखालस ना. पोर्तुगीजा आदी कितल्याशा राजा महाराजांनी आमचेर राज्य केले, पण पोर्तुगीजाचो अन्याय अत्याचार जेन्ना इस्पाभार वाडलो तेन्ना सोसून नजो जावन हांव आनी विनू सारख्या हजारांनी स्वातंत्र्य सैनिकाचे रगत तापले म्हण गोंय स्वतंत्र जाले. जय हिंद. म्हज्या मोगाळ भावांनो आणि भयणींनो, फाटली 20 वर्सां म्हज्या फुडारपणा खालच्या सरकारान तुमची सेवा केली. सरकार चलयतना हांवें फकत गोंयचो फुडार नदरे मुखार दवरलो. गोंयच्या बऱ्या फुडाराचो निर्णय घेतना एका दोगाचेर अन्याय जाला अशें दिसूं येता, पूण हे सात न्हय. गांवच्या हिताचे जे लोक विचार करूंक शकनात तेच आयज म्हजी धूव श्रुती फाटल्यान उबी रावल्यात. करपाक म्हण गोंयांत आयले आणि राजकर्ते जाले. आयज गोंयचे राजकर्ते व्यापारी जाल्यात आणि तांणी गोंय विकपाक काडला. परत तोच अन्याय, तोच अत्याचार. हेच खातीर आमी परत स्वतंत्रतेच्या ओडीन तुमच्या मुखार आयल्यात. येता त्या वेंचणुकेत तुमचे मत श्रुतीच्या लोक पक्षाक दियात आणि गोंयचे राखण करपाक तुमचे योगदान दियात. जय हिंद. गोंयचो फुडार तुम्ही दिनकर सरा सारख्या एक्सपिरियन्स मनशाच्या हातात दितले काय दुधाची दात अजून पडूंक ना अशा श्रुती सारख्या भुरग्याच्या हातात? तुमचेर म्हजो विश्वास आसा. तुमच्या आदारान परत आमचे सरकार येतले. उगडा चोरात तुमचे मत फकत जनपक्षाक. जय गोंय. इश्टानो आणि इश्टिणीनो, लोक पक्ष हो एक राजकीय पक्ष न्हय जाल्यार ती एक चळवळ. ह्या चळवळीत समविचारांचे जाणटे नेणटे तरणाटे सगळे एकटे आयल्यात. हावेस एकूच, गोंयची राखण. फाटली 20 वर्सां गोंयान जे कितें चल्लां तुमी पळयलात आसतले. हांवें नव्यान तें तुमकां सांगपाची गरज ना. आमकां परत असले सरकार नाका. हेच खातीर ह्या तरणाट्याच्या आदारान हांव फुडें सरला आनी हांव म्हज्या पप्पा आड उबें रावला. गोंयच्या बऱ्या फुडाराची आमी ही पालखी काडल्या. ती जाग्यार पावोवपा खातीर भोये जावन तिका खान मारतले हाचो म्हाका पुराय विश्वास आसा. तुमचे मत गोंयाक, तुमचे मत लोक पक्षाक. सीएम पदाचो सोपूत घेवपी श्रुती गांवकार आयज मेरेनचे सगळ्यात ल्हान पिरायेचे मुख्यमंत्री थारला. ताच्या लोक पक्षान 40 मतदारसंघांतल्यान आपले उमेदवार उबे केल्ले.
तातूंतल्या 36 जाग्यांचेर तांकां जैत मेळ्ळे. फाटली 20 वर्सां गोंयचेर अविरत सत्ता करपी जनपक्षाक मात हे खेपे लोकांनी मात्तूय लागीं केलो ना. तांचो फक्त एकूच उमेदवार जिखून आयलो. खरी लढत असली ती श्रुती गांवकर आणि दिनकर गांवकर बापाय डॉली, बापाय आड बंड डॉली, आयज एक ताच्या व्हड विरोधात रावून पार्टी जिखून अरेंज आणले. कर. श्रुती गांवकराक खरो आदार कसा लागलो. म्हज्या ताचो रक्ताची आजो धूव स्वातंत्र्य सैनिक आयज विनायक गांवकर. म्हज्या आड जिखून आयला. चल चल ताचो सत्कार कर. पूण डॉली, ताका खबर ना सरकार चलोवप म्हळ्यार खावपाचें काम न्ही. आयज मेरेन खावपाचेंच काम तुमी केलां. आबा, म्हाका तुज्या उलोवण्याचो मात्तूय राग येवंक ना. हत्ती चलतना सुणी भोगतात, पूण हत्याक ताचो कसलोच फरक पडना. कितें तुवें बापायक सुणो म्हणलो? मुयेचो निमणो खीण लागीं पावता तेन्ना खंय तांकां पाकां फुट्टात खंय. एक वेचणूक हल्लो म्हणून म्हजो निमणो खीण लागीं पावलो अशी सपनां पळयतात जाल्यार चुकतात तुमी. हांव मूय न्ही, हांव फिनिक्स शेवणे गोबरांतल्यान परत उड्डाण मारतलो. सर, आता तुझ्याच बऱ्या खातीर सांगता, तुवें केल्ले गुन्हे मानून घे. कितें? होय सर, आमी आमगे गुन्यांव मानून घेतल्यात. कोर्ट जी केस दितली ती आमकां मान्य आसा. सर, आपले आपूण गुन्यांव कबूल केल्यार खडे खेस्ट उणी जावंक येता. ही नितळजीन जगपाची संद तुमकां मेळूंक येता. तुम्ही गुन्यांव केल्यात आसत, पूण हांवें करूंक ना. बरे दिनकर गांवकार, आमचो सांगार इतलेच मेरेन आसलो. ढोली, तू खंय वता तर? श्रुती सांगताक हांव सत्ते बगर रावपाक शकना. हांव फोणात पडल्यार सगळ्याक घेवन पडटलो. तुमकां हांव असो सहजासहजी सोडचो ना. हांव माफीचे साक्षीदार जावपाक तयार आसा, पूण तुज्या वांगडा बंदखणीन त्रास काडपाक तयार ना. श्रुती, तुजे आवयक हांवें मारिल्ली तशी तुका गोळाक लायिल्लें जाल्यार आयचो दीस तरी दिसचो नासलो. विनू, आज आनीक एक झूज आमी जिखले. हय, ह्या आदी आमी परक्या आड झुजिल्ले. हे झूज सख्या वांगडा झुजचे पडले. देवा, आता आनीक तिसरे झूज झुजपाची पाळी आमचेर हाडू नाका. शिरंतरांतल्यान व्हांवता. ह्या नाटकांत वांटो घेवपी कलाकार CM प्रसाद पागी, श्रुती प्रियंका नाईक, विनू सूरज कोमरपंत, डॉली शलाका देसाय, दामू संदेश गांवकार, न्यूटन दत्ता कोमरपंत, विनोद यतीश पाटील, अमित शेलिंद वेर्णेकार, संदेश जगदीश भंडारी. पयलो सज्जन देसाय, दुसरो लक्ष्मण नाईक, तिसरो विश्वप्रताप पवार, चौथो संतोष नाईक आणि पाचवो विठोबा वेळीक. पार्श्वसंगीत रुबिया कोमरपंत. सादर करपी संस्था आकार पैंगीण. आकाशवाणी खातीर निर्मिती साईश देशपांडे.